मडगांव कोम हांगा सिवेज ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात। बांयोय प्रदूषित जाल्यात। सिवेज विभागा कडेन सतत फॉलोअप घेवन सुद्धा हो प्रश्न सोडोवपा खातीर ठोस कारवाय जाल्ली ना। अधिकारी न्हिदिल्ले दिसतात अशें लोक म्हणटात। सरकार दुयेंस पातळपाची वाट पळयता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। देखरेखीच्या कामाचे बेपरवाहीक लागून मडगांवा कोंबा वाठारांत सिवेजीचे उदक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान थंयच्या लोकांक व्हड असुविधा निर्माण जाल्या। खात्या कडेन सतत फॉलोअप घेवन लेगीत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर ठोस कारवाय जावंक ना। आतां चडश्यो बांयो लेगीत प्रदूषित जाल्ल्यान परिस्थिती आनीक बिकट जाल्या। सिवेजीचे उदक गटर आनी नाल्यांत व्हांवपाक लागला। इबाडत वचपी परिस्थितीचो हुस्को करीत मडगांवचो आदलो कावन्सिलर केतन कुर्तडकर हाणें अधिकाऱ्यांचेर टिका केली। आयकात। सिवरेजीक सांगतात, सिवरेजीचे सगळ्या जे सगळ्यांक सांगून जाले ते 2 दीस कितें तरी टँकर हांगा येता, तळ्या उदक लायता, एक दीस काडटा, परत व्हरता, परत दुसरे दीस फोन मारतकीर परत येता, परत तिसरे दीस फोन मारतकीर 2 दीस येना परत येता। हांगच्यान थंय पर्यंत एक ब्लॉक आसा खंय अशें म्हणून ते म्हाका पयलीं सांगपा लागले। मागीर तांकां आफयतकीर परत इन्स्पेक्शन मागीर कळ्ळें की मागीर प्लांटार खंय म्हणपा लागले तांच्यो अश्यो गेटी पडल्या आनी खंय ब्लॉक जाला आनी पंपींग बंद जालां म्हणपा लागले। खंय म्हटलें हें सगळें कोणें करप? आज हांगा असो त्रास जाला, रवाजा पळय तुमकां आजुनूय तुवें कवर केलें आसा, भुरगे पळय कशे सायकलीन वता। हांगा आमचें कशें आसा, घरां ही पयलींचीं घरां, ओल्ड घरां। आतां खोळयांतले हांगा जे पळय सिवरेज मेन आसा पळय न्ही, तातूंतल्यानूच पळय कशें भायर येता तें हे सगळी घाण आसा पळय ती हांगाच न्ही, तर ही खळयांनी गेल्या आनी खळयांतल्यानूय वास येता। लोकांल्यो बांयो गेल्योच, त्यो कामगारांनी उदकूच सोडलां हाजे पयलीं। पण हे सांगूनय म्हटल्यार कितें आसा, कॉग्निजन्स हे कोणें घेवप फायनली? काय हे फक्त कितें कोण कावन्सिलर फुडें येतलो, आमी सांगपाचें, आमी प्रेसाक हाडून हें नजरेक दिवपाचें, कितें करपाचें? ही ऑथॉरिटी म्हणटा ती न्हिदल्या काय म्हणून सारकी। आज समज जर वाड्यार समज रोगराई पसरली जाल्यार ताका ब्लेम कोणाक करपाचो आमी? फाल्यां कोणाक धरपाचें कोणाक? प्रत्येक जाण हात वयर काडटले, प्रत्येक जाण आज हात वयर काडटा। आतां हांगच्यान अर्द 50 मिटर बसून आसचो ना, एक मॅन होल टू दुसरो, तो ब्लॉक तांच्यान काडूंक जायना। हांगा सांगिल्लें कोणाक पडिल्लें म्हटल्यार सगळे डिपार्टमेंट पडिल्लेच ना तांकां सिवरेजीक, ते सगळे हाजो वेपार, धंदली वेपार चालू आसा। तांचेर कंप्लेनी कर। आज फायनली हांवें ईक सांगलां, हें तुमी पळयलां न्ही, हे आमी सगळे लोक भरतले कळ्ळें न्ही, आनी व्हरून तांचे मेजार दवरतले। कित्याक हें हांव तुमकां सांगता? कित्याक हांवें आज सांगलां, जर तर हें फालच्यान सारकें जालें ना न्ही, हांव हें सगळें भरतलो आनी व्हरून डिपार्टमेंटाच्या टेबलार दवरतलो म्हणून। कित्याक जर तर आमी त्रास घेता न्ही हांव वासाचो आनी ह्या गोश्टीचो, जाल्यार हे सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक हो त्रास जावंक जाय। ते जर तर तांकां त्रास जायना जाल्यार हें तर सुदारपा ना करपाचें।